येवकार हा समृता कणगावकर, सुरेख पुळाचे हेडलाईन्स। 8 महिने जाऊन गेले तरी तळी न्हयांनी अजून दिश्टी पडतात प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती। दरवर्सा सरकार करतात बंदीची भाषा, पण अजून कारवाई जाल्ली दिश्टी पडना। बेळसावच्या पाले तळे जाला विखारी। स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो घोषणा घोळटात फकत हवेत। काणकोण बस स्टॉपाचो जाला स्क्रॅप यार्ड। पळयात आमचो स्पेशल रिपोर्ट। बंगालचे खाडीचेर घुंवता मोचा चक्रीवादळ। वाठारांतल्या हवामानाचेर परिणाम। बोट धन्यांक जतनायेची शिटकावणी। जमनीची बेकायदेशीर व्यवहाराच्यो केसी हाताळपाक केलो स्पेशल एसआयटी सेल, पूण सेल ना स्वयंपूर्ण ना आत्मनिर्भर। केसी काडून दितात पुलिशेत। लोकांक पडला प्रस्न, मागीर वेगळो सेलाचे काम कितें? आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। न्हंयो ह्यो जीवनदायिनीच असतात। भारतात न्हयांक पवित्र मानला। काय न्हयांनी बुचकळ्यो मारून लोक पाप मुक्तय करून घेतात खंय, पण तळपण काणकोणचो व्हाळ पळयल्या उपरांत कोण पवित्र जावचो ना। गेलोच जाल्यार सोलून वतलो, दुयेंस जावन मरतलो। राम तेरी गंगा मैलीचे धर्तरेर तवडकर तेरी तळपण मैली म्हणशें दिसता। पळयात आमचो देविदास गांवकराचो स्पेशल रिपोर्ट। उदक म्हणजेच आम्ही सगळे म्हणतात की जल देवता आणि उदका शिवाय मनीस जगपाक शकना। देखून विज्ञान म्हणटा की उदक म्हळ्यार जीवन। पूण दुर्दैव अशें आमी ज्या जाग्यार उदक व्हांवत वयता, ज्या जाग्यार झरी व्हांवता, ज्या जाग्यार व्हळ व्हांवता आणि सुदैवान ज्या जाग्यांनी आजुनूय न्हंयक उदक आसा, त्या उदकाक किंवा त्या न्हंयक, त्या उदकाच्या स्रोताक आमी कितलो मान दितात हो मोठो प्रश्न। कारण काणकोण तालुक्यांतल्या तळपण न्हंयच्या श्रीस्थळ हांगासरल्या भाटपाल हांगासरल्या एका व्हळाच्या आमी कॅनला कडेन आसात। खास करून हो जो व्हळ श्रीस्थळ वयर भागांतल्यान तळपणच्या न्हंयक भाटपाली हांगासर मेळटा। आनीक दुर्दैव अशें की ह्या आयज आमी हांगासर आयल्या उपरांत आमकां अशी परिस्थिती पळोवपाक मेळ्ळी की जे लोक गाडयांनी अशे तशे वयतात तेन्ना ते तांचे कडेन आशिल्ले प्लास्टीक आसा ते रस्त्या वयल्यान भायर शेवटून न्हंयक मारतात आणि ताका लागून हांगासर आख्खो सगळो कचरो जाला। हे जालें प्लास्टीक पोतयांच्या कोयराचे बाबतींत। वेगवेगळे कट मारून कट केल्ले केसांचे बार्बर कितें करता आसतले काय हो प्रस्न कोणाचे तकलेंत पडूंकच नासलो। काणकोण पुरती तरी तेची जाप मेळ्ळ्या, पूण हें संकट कोण पयस करतलो हो मुखेल प्रस्न। प्रशासनाक गंभीर दखल घेवचीच पडटली। खंयचीच पंचायत आसूं किंवा नगरपालिका आसूं ते केन्नाच तांच्यांनी जो केसांचो विल्लेवाट कसो लावचो आनी केसाचें मॅनेजमेंट कशें आसचें केन्नाच उलयलें ना। दुर्दैवान हे जे म्हाले आसात, खास करून जे केस मारपी लोक आसात, ते सगळे केस एका पोतयां भरून हाडटा आनी ताजे ब्लेडी भरून हाडटा आनी असल्या जाग्यांनी उडयतात। हांगासर आयज जितलो कचरो आसा तितलोच हांगासर केसांचो हड्डो आसा। हें उदक हांगा जेन्ना व्हांवन मेन न्हंयक येता, त्या मेन न्हंयक कितलेशेच लोक न्हांवतात। तें उदक बऱ्याचशा वेगवेगळ्या कामा खातीर ते वापरतात आनी जेन्ना अशे वेगवेगळ्या मनशाचे केस कापून उडोवप किंवा वेगवेगळ्या मनशाच्या स्किनीक लायिल्ले ब्लेडी हांगासर हाडून उडोवप हो एक सामको आरोग्याच्या दृश्टीन मोठो ऑफेन्स आसा। ह्या गजाली कडेन काणकोणच्या पुलीस त्याच बरोबर जे आमचे हेल्थ ऑथॉरिटी आसा, हॉस्पिटलाचो जो स्टाफ आसा, अशा घटने कडेन लक्ष दितले काय कितें हो सामकोच सिरियस आनी सिरियस विशय। कारण ह्या हाचेन जरी तरी कोणाक एक रोगराई जावपाची जर शक्यता निर्माण जाली किंवा जरी तरी कोणाक जाली जाल्यार उदकां गेल्या उपरांत तें उदक जानवरां पिता किंवा ह्या उदकांत कितलेशेच लोक न्हांवतात जाल्यार हो एक दुयेंस किंवा वेगवेगळे रोग मेळून नवो एक रोग तयार जावन गंभीर परिस्थिती निर्माण जावपाक शकता। ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी कितल्याशा जाणां कडेन कॅमेराचेर उलोवपा खातीर यत्न केलो त्या वेळाचेर दुर्दैव अशें की आमी सगळे जण केस मारतात आनी ह्या विशयाचेर जर कोणी एखादो उलयलो आनी हांव जेन्ना परत म्हाल्या कडेन जेन्ना केस मारपाक गेलो तो म्हालो आमकां आयडेंटिफाय करतलो। देखून हो विशय कॅमेराचेर कोणूच उलोवपाक तयार ना। ही सामकी गंभीर परिस्थिती जाल्या।
गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. जमनीच्या बेकायदेशीर व्यवहाराच्या केसी हाताळपाक स्पेशल एसआयटी सेल तयार केलो, पूण तो सेल स्वयंपूर्ण ना आणि आत्मनिर्भरय. तो केसी काढून पुलिशेत दितात. पुलिसांक आपलेच जाला जड, तातूंत ह्या जमनीची केसींचो भार आणि खंय सांबाळटले. एसआयटीक स्वतंत्र पुलीस स्टेशन कित्याक दिनात, पिडेस्त विचारतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आतां तुमी पळयतात की लँड ग्रॅबिंग जें आसा हें खूब जाले कडेन आसा आनी हेजे खातीर ह्या लँड ग्रॅबिंगा खातीर स्पेशल एसआयटीची टीम काडले कडेन आसा आनी ही एसआयटी टिमीक जेन्ना इन्वेस्टिगेशन करता हें इन्वेस्टिगेशन करता आनीक आज त्या जाग्याचेर ज्या हेतूंक हद्दीक जें घडले कडेन आसा ज्या एरियेक घडले कडेन आसा त्या एरियेच्या पुलीस स्टेशना हांगा धाडटा. आमी म्हणटात की एसआयटी जर इतली जर स्टाफ आसून सुद्दां त्या पुलीस स्टेशनार धाडून इन्क्वायरी करपाक जाय जाल्यार एसआयटीची कित्याक गरज आसा. कन्सर्न पुलीस स्टेशनार दिवचें. लोकांक हांगा साकून पणजी वच, पणजेच्या मडगांव यो, परती तूं फोंडा वच या वास्को वच, ह्या पुलीस स्टेशनार नाचों पडटा. एसआयटीक कितलेशे स्टाफ दिले कडेन आसा. तेंचो फायदो कितें. जर कन्सर्न पुलीस स्टेशन जें आसा तेका जर तुमी कंप्लेन धाडटा की इन्वेस्टिगेशन तुमी करा आनी रिपोर्ट दिया म्हण, जाल्यार एसआयटी घरून कितें आसा. आज कितल्योश्यो कंप्लेन ज्यो आसात ह्यो एसआयटीन त्या पुलीस स्टेशनार धाडले कडेन आसा. मडगांव जर एक आनी दोन ना, कितल्योश्यो केसी धाडल्या. हे सगळी फ्रॉड डॉक्युमेंट करून लोकाले जे जागे आसात हे ओनर असं बोलतोच हे जागे आपल्याले म्हणून विकोन तांकां सेल डीड करून म्युच्युएशन केले कडेन आसा. तर हेचो फायदो कितें. ही जर टीम असली हेका जर धरपाक शकना आनी कन्सर्न पुलीस स्टेशनार धाड जाल्यार त्या टिमीचो फायदो कांय ना. आज मडगांवां लोक रडटा येवन हांगा पुलीस स्टेशनार. ह्या पुलीस स्टेशनाचेर जर मडगांव आतां कितलोसो लोड पडले कडेन आसा तितून भितर हो आनी एसआयटीचो लोड हितून जाल्यार इन्वेस्टिगेशन तेंची करतले काय एसआयटीची करतले हें आतां पळोवचें पडटलें. लोकांली एक मागणी आसा बेगीच्या बेगीन इन्वेस्टिगेशन करचें नाजाल्यार तांकां स्पेशल एक पुलीस स्टेशन एसआयटी दिवचें आनी तेजे मार्फत ह्यो सगळ्यो केसी आसात ह्यो तेणी फॉरवर्ड करचे आनी त्याच पुलीस स्टेशनार दिवचे म्हणून. आता ऐकात कागाळी घेऊन पुलिशेत भोंवपी लोकांचे गाराणे आणि त्या उपरांत मडगांवचो PI कितें म्हणटा आयकुया. आमी येयल्ले एसआयटीची इन्क्वायरी करपाक जाय म्हणून येयल्ले पुलीस स्टेशनार. आज एसआयटीन आमी कंप्लेन करून 3-4 म्हयने तरी जाले आसतले आनी 2020-3-2023 कंप्लेन हांगा येयली मडगांव तेजी इन्क्वायरी करची म्हणून. पूण आतां 2 म्हयने जाले तेजी इन्क्वायरी जायना. हेज्या पयलो पासून आमी तेजी लँड माफिया म्हणून डायरेक्ट कंप्लेन केली आसा पुलीस स्टेशनार 2001 तरी तेजेर एक्शन जायना. आतां पणजेसून सुद्दां हांगासर इन्क्वायरी करपाक लेटर येयल्या तरी हेजी इन्क्वायरी जायना. आतां आमी वचप तरी खंय. ओके ही किती जमीन खंय डुप्लिकेट करून सगळ्यान व्हडलें कितें हें जमीन घोटाळो म्हणटाली मडगांवान आसा तेजेर तेंच्यांनी एक्शन घेवची. हांव चॅलेंज मारून सांगता सगळ्यान व्हडलो घोटाळो मडगांव आसा जमिनाचो. आनी एसआयटी जावच्या पयलीं आमी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्ली. एसआयटी गठन जावन कितलेशे जाण भितर पडले सुटले पूण हो मडगांवात कित्याक पडना भितर आजून पसून. प्लॉट घेतलो केप्यां देवराजन करून तेजे कडल्यान आनी तेंकां फ्रॉड केलो आनी तेणी आमी तेजे फाटल्यान कितले भोंवले सारकें करून दी म्हणून. पूण तांणी न्याय दिलो नासतना आमी मागीर पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली. पुलिशेन आमकां केप्यां पुलिसान कोणी आमकां हें केलें ना आनी ताकाच हें केलो आनी मागीर ते आमकां न्याय मेळना. हांवें कोर्टान गेलो आमचे प्रकाश देसाय एडवोकेट तांणी कोर्टान ऑर्डर हाडली. ऑर्डर हाडटकीर मागीर ऑर्डरीन ते पुलिसांक दिली PSI हेजी रेजिस्टर कर म्हणून केस रजिस्टर कर म्हणून फायल दिली आनी ती आतां तेंगे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आनी लास्ट आतां तांणी सर्वेर आपयलो दोशी म्हणून. सर्वे सायडीर येवन तेणी कांय केलें ना. तेणी बेश्टें जालें आपल्या कडेन हें ना तें म्हणून तो परतून गेलो. एसआयटीच्यान कंप्लेंट केल्ली आसा ती आमी रोखडीच रेजिस्टर केली आनी तितून कंप्लेनंट जो आसा तो मुसा सेल मोहम्मद हो रावता कोलमरड नावेली. ताणें कंप्लेन केल्या हेजेर राजदीप पुंडलीक कुंडयकर, दुसरो सलीम इब्राहिम दोडामनी आनी एक एडवोकेट आसा हळदणकर की तेजो प्लॉट जे आसा पळय ते तेणी सेल केले म्हणून. तेजेर इन्वेस्टिगेशन जालें आसा आनी जे पळय जितले एक्यूज आसतले पळय न्हू आनी आसतले ते आमी तांकां सगळ्यांक तेंचेर एस्पर्टल. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसवपर्यंत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 8 महिन्या आधी चवथ मनयली तरी तळ्यांत आणि न्हंयांनी बुडून गेल्ले पीओपी आयडल्स अजूनय दिश्टी पडटात. अश्यो मूर्ती घेवपाक लोकांक आडावपाचे यत्न जाले तरी वेळसावच्या पाले तळ्यांत विखारी पदार्थ दिसून येतात. आमचो रिपोर्टर हिरू महालेन हे विशीं चड म्हायती दिल्या. पळयात. गणेश चतुर्थी जावन ऑलमोस्ट 1 वर्स जाल्लें आसा आनी 1 वर्सा उपरांत आमकां अजूनय गणपतीच्यो मूर्त्यो ज्यो हांगा दिसून येता. म्हाज्या फाटल्यान जे तळें आसा हे वेलसाव पाळे हांगा हे तळें आसा आनी तळ्याच्या देगेक जे मूर्त्यो काडून दवरलेल्यो आसा कित्याक की ही तळें जेन्ना डिसिल्टींग करता तेन्ना हांगा ताका जायत्यो मूर्त्यो मेळून ज्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो आसा त्यो दिसून येतात आनी त्यो आयज हांगा दिसून येता. आनी ज्यो प्लास्टर ऑफ पॅरीस जे बॅन आसा हे खंय तरी बॅन सारके जायना अशें दिसून येयल्लें आहा कित्याक की ह्यो मूर्त्यो ज्यो डिस्पोज जावंक जाय आसल्यो जावं म्हणजे त्यो विरगळून वचोंक जाय आसल्यो ज्यो मातयेच्यो आसपाक जाय आसल्यो त्यो हांगा ना आनी तेच्याच खातीर ह्यो ज्यो एनवायरमेंटाक माल आहाच पूण ह्यो अशा तरेन जी देवाच्यो मूर्त्यो आहा त्यो खंय तरी काडून दवरल्यो आसा जावं खंय तरी कोणाच्या पांयां पोंदा येता जावं कितें जाता. सो तेच्या खातीर लोकांनी मातशी जतनाय घेवपाची गरज आहा. तशेंच जे ऑथॉरिटी आहा हेंच्यांनी हेचेर नजर दवरपाची गरज आहा जेणे करून हे ज्यो प्लास्टर ऑफ पॅरीस जे एनवायरमेंटाकूय हानी आहा आनी जे देवाची ज्यो मूर्त्यो आहा तिची विटंबना जाता हे दिसून येता तेन्ना हेचेर खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आहा. धोरणात्मक निर्णय आणि तो चालीक लावप हो दर्यांतले पर्यावरण राखपाक गरजेचे. खास करून ओलसाणीचे वाठार राखून दवरप हो एकच बरो मार्ग अशें सामाजीक वावुरप्यांचे म्हणणे. आता हांगसर पळयलें मुर्डी जे शेतकरी आहा हांगसरले तेंच्यांनी हांगसर तळे उदक रिलीज केले हांगसरले तेन्ना ह्यो 1 वर्स फाटीं बुडयल्ल्यो मूर्ती हांगसर दिसपाक लागल्यो. पळय जाल्यार त्यो मूर्ती बाकीच्यो हांगसर खूब जाण लोक बुडयता पूण ज्यो चिकट मातयेच्यो आसा त्यो सगळ्यो हांगा हें जाल्ल्यो आसा उदकान गळोन चिखल जाल्लो आसा. पूण ही प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो आसा ते 1 वर्स जालें अजुनूय ह्यो तश्योच मूर्ती तश्यो उरलेल्यो आसा. दूख दिसता की लोक गणपती पुजता भावना ही आसा पळय ती देवत्व म्हणटा पळय ते लोक आपल्या घरा कडेन विसरून येता काय कितें आनी हांगसर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती हाडून दुसऱ्यांक त्रासान घालता. ह्या शेतकऱ्यांक हांगासर नाहक हितून जे नुस्तें आसता तांकांय हानिकारक आसा. मेन म्हाजो मुद्दो हो आसा की गव्हर्मेंटान बॅन घातलेलें आसा प्लास्टर ऑफ पॅरीस मूर्तींचेर पूण हेची कार्यवाही आनी हेची चवकशी सारकी जाता काय कितें. ह्यो गोंयान प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती येताच कश्यो हेका कारणीभूत आहा सगळे सरकारी अधिकाऱ्यांनी जर हे बॉर्डरीचेर आनी खंय चॅक करीत जाल्यार ह्यो मूर्ती हांगा पावच्योच नासल्यो. आनी लोकांनी आपल्या जे गणपती पुजता तेंच्यांनी मूर्ती बरी दिसता म्हणून प्लास्टर ऑफ पॅरिसची हाडची न्हू तितून देवत्व येवपाक जाय तितून भावना आसपाक जाय जाल्यार आपले चिकट मातयेच्यो मूर्ती हाडून पुजच्यो आनी आपली गणपती साजरी करची अश्यो हांगसर तेजी विटंबना जावची न्हू हेच माझी ह्या वेलसावकारां कडेन जुवारी नगर हांगसर जे विसर्जीत करता गणपती तेंचे कडेन हीच मागणी आहा. हे पळय आमी आमच्या गांवांनी आतां कितले वर्सां फाटीं साकून गणपती हांगसर विसर्जन करतात तेन्ना जो आमचो गांवचो लोक आसा म्हणजे मुर्डी गांवचो लोक आसा ते आमी सगळे लोकांक अवेअर करता म्हणजे चडान सगळ्यांनी आमचे चिकन मातयेचे गणपती पुजचे आनी तेच विसर्जन करचे. तितून हांगसर आमकां सरावंडींग बिर्ला जावं आनी खंयचे कांसावले हे एरियाय लागता तेन्ना हो भायलो लोक कोण आनी कशें केन्ना हाडून खंयच्याय टायमार हाडटा विसर्जन करता आनी वयता ते कोणी तरी आमचे थोडोच लोक आसा जे प्लास्टर ऑफ पॅरीस मूर्ती हाडटा आनी विसर्जन करता. तेन्ना ताका लागून हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता म्हणजे हेजे फुडें जे फाटीं कितें जालां तें नाका हेजे फुडें जे आमचे कोण गणपती पुजतात तेणी सगळ्यांनी चिकट मातयेचे गणपती पुजचे जो करून ते आमकां डिस्पोज जावपा जाय. अशें तळ्यान आतां तळें सुकलें म्हणटकच जेन्ना तळ्यान नुस्तें मारता तेन्ना लोकांक त्रास जावपा जायना ते तांकां पांयां लागता मागीर ते काडून वयर दवरता म्हणजे ते पळोवपाक एकदम बरें दिसना. त्या कारणान हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता म्हणजे चडांत सगळ्यांनी शक्यतो चिकट मातयेचे गणपती हाडचे आनी तेच विसर्जन करचे. आनी भायले लोकांक कोण सांगता सरावंडींग जे बिर्ला कांसावलेच्यान कोणी हाडटा तिणी ते चिकट मातयेचेच गणपती हाडचे. फकत ते आपलो गणपती ब्युटी दिसपाक एकदम बरो दिसपाक लागून जे कोण प्लास्टर ऑफ पॅरीस हाडटा तिणी तशें करचें न्हू फक्त चिकट मातयेचे गणपती हाडचे आनी विसर्जन करचें इतलेंच हांव सगळ्यां कडेन मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो घोशणा सरकार परत दियत असता पूण ह्या नितळसाण मोहिमेच्या नांवान लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसतात काय कितें हो प्रस्न उपरासता. काणकोणचो बस स्टॉप स्क्रॅप यार्ड जावन रावला. हाजेर आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकारान उजवाड घातला.
सध्या स्वच्छ इंडिया, नितळ गोंय, स्वच्छ गोंय, स्वच्छ भारत आणीक स्वास्थ्य आरोग्य अशे कितलेशेच आरोग्याच्या दृश्टीन आनी नितळसाणीच्या दृश्टीन सरकार वेगळे घोशणा दिता आनी लाखांनी कोट्यांनी रुपया खर्च करता. पूण दुर्दैव अशें की प्रॅक्टिकल जर पळयलें जाल्यार हाजो रिजल्ट हो झिरो आसता. आनी त्याच बरोबर निवळसाण करपा खातीर गांवची किंवा नगराची निवळसाण करपा खातीर नगरपालिका आसता. आनी जरी तरी नगरपालिकेन सारकें करिना किंवा एखादो मनीस जर कचरो करता जाल्यार ताजेर हेल्थ ऑथॉरिटी एक्शन घेवपाक शकता. पूण दुर्दैव काणकोणा अशें आमचें म्युनिसिपालिटी एरियेकच आनी ज्या जाग्यार मेन वार्ड आसा आनीक दुसरी गजाल म्हटल्यार काणकोणचें जें हॉस्पिटल आसा ह्या हॉस्पिटलाक तेंको नाशिल्ल्या पयलींच्या बस स्टॉपाचेरच आज अशी परिस्थिती हो बस स्टॉप आशिल्लो तो गार्बेज स्टॉप जाला. टोटल गार्बेजीन भरला. ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी म्हायती मेळोवपा खातीर ट्राय केली तेन्ना हांगासर आमकां एक कचरो एकठांय करपी मुकेश कुमार नांवाचो मनीस मेळ्ळो. ताणें सांगलें की आपूण खंय गांवांतल्यान कचरो हाडटा हांगासर एकठांय करता म्हणजे हो ताचो एक गोडावन टायप आनी हांगासरल्यान खंय तो पोटले मारून खंय मागीर आपल्याक जाय थंय व्हरता. अशें कितें जर खंयच्योय गजाल्यो जर म्युनिसिपालिटी एरिया किंवा बाकी खंय करता जाल्यार इल्लिगल धंदो. पूण आयज गव्हर्मेंटाचो येदो व्हडलो हो बस स्टॉप एक जेन्ना बिहाराचो मनीस येता आनी तो आपल्या तशें गोडावन करता जाल्यार ताजेर कितें हें सरकाराक दिसना काय कितें. हाका लागून हेल्थ आसा आमचें हॉस्पिटल आसा थंयसर HO आसा बाकीचे ऑथॉरिटीज तांगेले आसा तांकांय हो दिसना काय कितें. जर गांवांत जर अशें कितें एखादी घटना जाली जाल्यार कंप्लेन दिल्या उपरांत ताजेर एक्शन जाता आनी ताज्या डिपार्टमेंटाच्या फुड्यान हॉस्पिटलाच्या फुड्यान जर असलो तर गार्बेजीचे हड्डे तयार जाता आनी तरी पूण हॉस्पिटल ऑथॉरिटी कित्याक उगी हो मोठो काणकोणकारांक प्रश्न पडला. काणकोणचो बस स्टॉप पुरायपणान स्क्रॅपयार्ड जावन रावला. हाचेर कोणाचेच लक्ष पडलें ना ही अजापाची गजाल. थंयसान कोयर एकठांय करून दुसरे कडेन व्हरतात अशें कामगार मुकेश कुमाराचें म्हणणें. पण बस स्टॉपार सगळें एकठांय करून स्क्रॅपयार्ड करपाची परवानगी दिली तरी कोणें आनी अशी मनमानी कशी खपोवन घेतली हो प्रश्न तसोच उरता. पूण अशा घडणुकांचो पर्यटनाच्या नदरेन वायट परिणाम जातलो हाचेर मात दुबाव ना. एक कब से कर रहे हैं आप? मैं अभी 1 महीना हुआ है इधर आया हुआ. अच्छा ये यहाँ कब से डाल रहा है? कब से कितना दिन हुआ है यहाँ डाल रहा है? अभी डाला ही है. तो इधर सब इकट्ठा करके यहाँ से बाद में लेते ही जाते हैं. मतलब ये तुम्हारा गोडाउन है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. इकट्ठा करके उधर लेके जाता है गोनी में भर के. हाँ मतलब सब इधर इकट्ठा करता है बाद इधर से गोड़ी में भर के लेके जाता है. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली मैदानाचेर जाल्ले रोमांचक मॅचीत दवर्ली SC आनी सिरिल SC हाणें 2-2 अशी रोमांचक बरोबरी केली. GFA अंडर 15 विभाग दुसरी लीग मॅच 2022-23 बरीच रंगली. सिर्ली SCचो सॅम्युअल कोलासून मॅचीत सुरवेकच खेळाच्या 3ऱ्या मिनटाक गोल केलो. पूण दवर्ली SCन खर प्रतिसाद दिवन विनायक भोसले वरवीं अर्ध्या वेळा पयली बरोबरी केली. दुसऱ्या अर्धात सार्थक नायकान 62व्या मिनटार दवर्ली SCक फुडें व्हेलो. पूण सिर्ली SCच्या डेसिडेरियो बेरेटोन 68व्या मिनटार गोल करून आपल्या पंगडाक गुण मेळयले आनी दोनूय पंगडां मदीं 2-2 अशी बरोबरी जाली. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. मोचा चक्रीवादळ बंगालचे खाडीचेर घुंवता देखून ह्या वाठारांत अस्वस्थ हवामान गोळटा. बिरेस्तारात चडसो वेळ मळब कुपांनी दाटिले उरले. फुडले कांय दीस दमट हवामान उरपाची शक्यताय आसा. शुक्रारा हवामान सुकें उरूं येता. दनपारा आर्द्रतायेची पातळी वाडूं येता जाका लागून तापमान 40 वयर वतले. चडावत तापमानाची पातळी 34 मेरेन पावतली.
सांज वेळार चड थंडसाण जाणवची ना. उणेंत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आतां दर्यादेगे वयल्या नैऋत्य अरबी दर्यांतल्या बोट धन्यांक वेगान घोळपी वारो आनी कुपांनी दाटिल्ल्या हवामानाक तोंड दिवचें पडटलें. वाऱ्याचो वेग वराक 65 किलोमीटर आसतलो. 12, 13, 14 आनी 15 तारखेक सुखें हवामान. कांय दिसां खातीर तापमान थीर. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. नैऋत्य अरबी दर्यादेगेच्या बोटधन्यांक सादुरतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.